इश्टानो, आयज आमी शिकया चण्याचो रोस कसो करता पळय तो। हो चण्याचो रोस पळोवन तुमच्या तोंडाक रूच येयली कितें? जर रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या इश्टांक आनी फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करपाक विसरूं नाका ना। तर सगळ्यान पयलीं हांवें चणे रातभर भिजत घातलेले। तुम्ही पळोवंक शकता की चणे कशे जाल्लेले आसा पळय ते। आता हे चणे आसा ते हांव कुकरान उकडून घेता। हांवें ऑलमोस्ट हांगासर 2 ग्लास उदक घेतलेले आसा। आता हांव हे चणे उकडून घेता, पूण उकडून घेवच्या पयलीं हांगासर हांव चवी पुरते मीठ घालून घेतले। आणि आता हे चणे आसा ते हांव उकडून घेतले। तिकूच चणे उकडटा म्हणसर हांव ग्रेवी तयार करून घेता। हांगासर हांवें एक कायल घेतल्या आणि कायलीन ऑलमोस्ट अर्धे वळे कातून घेतलेले आसा। आता हे चून आसा ते आमकां बरे फ्राय करून घेवपाक जाय। हांव मिडियम गॅसीचेर हे फ्राय करून घेता। हांगासर आता 2 मिरसांगो हांव घालून घेता आणि ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून हांव गरम मसालो ह्या चुनान ऍड करता। वो होममेड गरम मसालो हांव हांगासर वापरता। गरम मसालो ह्या चुनांक आता बरो लागपाक जाय म्हणून हे सगळे आसा ते हांव आता मिक्स करून घेता। तुम्ही पळोवंक शकता की जशे जशे हांव हे मिक्स करून घेता तशे तशे हो गरम मसालो आसा तो ह्या चुनांकूय बीन लागता आणि ह्यो मिरसांगूय बीन बऱ्यो भाजून येता। उगडास जरा हे आमकां सगळे बारीक गॅसीचेर करपाक जाय। तुम्ही पळोवंक शकता की हळूहळू ह्याचो रंग आसा तो चेंज जावपाक लागतलो। ही जी सुको मसालो आसा तो आता आमकां मिक्सराक लावपाक जाय आणि मिक्सराक लायता आसतना पयली आमकां हो थंड करून घेवपाक जाय नाजाल्यार तुम्ही डायरेक्ट घालशात बीन। मिक्सरान होय जे चून आसा जे आमी ऑलरेडी भाजून घेतलेले आसा आणि मागीर थंड करून घेतलेले आसा ताच्या उपरांत आमी हांगासर ऑलमोस्ट पयली 1 पेलो उदक घालतले आणि वाटून घेतले। आमचे चणे आसा ते ऑलमोस्ट शिजून जाल्लेले आसा। आता हांगासर हांवें एक कायल घेतल्या आणि कायलीन जे आमचे शिजलेले चणे आसा न्हू ते घालून घेता। हे चणे हे खूप शिजलेले आसा आमचे। 1 सिटयेन तुमचे काम जातले। हांगासर हांवें 2 सिटयो लायल्यो तेका लागून माझे चणे मातशे चड शिजले। तुमकां उगडास आसा न्हू आमी मिक्सराक ती ग्रेवी लायलेली ती हय तीच आता आमकां हांगासर ह्या चण्यांनी घालपाक जायी। तुमकां अशें दिसता की ही ग्रेवी आसा ती दाट जाल्ली आसा जाल्यार त्यात मिक्सरान इल्लेशें उदक घाला आणि मातसो हलोवन घेया आणि तेच जे उदक आसा ते हांगासर घालपाचे। तुम्ही पळोवंक शकता की हो जो रोस आसा तो कितलो बरो दिसता पळय तो। आणि हेचे उपरांत आमकां हांगासर इल्लेशें मीठ घालपाक जाय। तुम्ही तुमच्या टेस्टा प्रमाणे मीठ कमी जास्त करू शकता। रावा अजून रोस जावना टाइम आसा मातशी रावा। हो रोस आसा तो मातसो ढवळून घेवया आता आणि ताच्या उपरांत हांव ऑलमोस्ट 1/2 टेबलस्पून हळदीचो पावडर घालून घेतले आणि परत आनी एकदा ढवळून घेतले। आता हांगासर हांव ओली कोथमीर बारीक चिरून घेतलेली आसा ती घालून घेता आणि बऱ्या तरेन ही ओली कोथमीर आसा ती ह्या रोसाक टेस्ट येवपाक जाय म्हणून बरें मिक्स करून घेता। अरे ह्या रोसाचो मेन इन्ग्रेडियंट उरलो म्हटल्यार हिरो फॅक्टर उरलो तो म्हटल्यार करपील। करपील हो घालपाकूच जाय। करपील तुम्ही कसोच स्किप करू नका ना। ह्या रोसाक आता मातसो खतखतो काढून घेवया। 2-3 मिनटाक लागून हो खतखतो काढून घेयात आणि तुमचो हो रोस आसा जो चण्याचो रोस आसा तो एकदम डिलिशियस जातलो। म्हाका तर रावपाक जायना, हांव वयता खावपाक। हो तुमकां आवडलो जाल्यार बेगींतल्या बेगीन सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका।